40 मतदारसंघ, प्रत्येक मतदारसंघाचो आपलो रंग आणि वो रंग आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येता एका वेगळ्या रूपात, एका नव्या स्वरूपात. नमस्कार, म्हजे नाव रोहित वाडकार आणि तुम्ही पळयतात अमया अ डेरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज प्रेझेंट्स मतदार राजा इन असोसिएशन विथ एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट. मेनी ऑप्शन्स, वन नेम. आयज आम्ही आयल्या म्हापसा मतदारसंघात मेळपाक हांगासरल्या मतदार राजाक जाणून घेवपाक तांचे प्रश्न, तांचे अपेक्षा, तांचे विषय आणि अपेक्षा तांची फाटली कितकीशीच वर्सां पूर्ण जाल्या काय ना हे जाणून घेऊया तांच्याच कडच्यान. पण तांच्याकडे वचच्या पयलीं पळोवया ह्या मतदारसंघाचो राजकीय प्रवास. गोंयाक घटक राज्य मेळ्या उपरांत 1989च्या वेंचणुकेन एमजीपीच्या सुरेंद्र शिरसाटान 5769 मतां घेवन म्हापसा मतदारसंघाचेर जैत मेळयली. ही जैत ताणें परत एकदा 1994च्या वेंचणुकेन एमजीपी खातीर आपल्याकडे टिकयली. 1999च्या वेंचणुकेन म्हापसा मतदारसंघाचे नेतृत्व बदलले आणि फ्रांसिस डिसुझान 5602 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या गुरदास नाटेकाराक मात दिली. ही जैत ताणें फुडें बीजेपी खातीर 2002च्या वेंचणुकेन 8378 मतां घेवन, तशेंच 2007च्या वेंचणुकेन 10104 मतां घेवन आणि 2012च्या वेंचणुकेन 14955 मतां घेवन आपले वर्चस्व म्हापसा मतदारसंघाचेर टिकयलें. पास्ट टेन्सांतल्यान येवया आमी प्रेझेंट टेन्सांत आणि पळोवया हो मतदारसंघ तांच्याच कडच्यान. आता म्हापसा म्हटलें की फामाद बाजार. आमी बाजारांतल्यानच सुरू करूया. मार्केटाचो पयलो विशय घेवया आणि ही चर्चा सुरू करूया. नमस्कार, म्हजें नांव जवाहरलाल तुकाराम शेट्टी. हांव म्हापशेचो नागरीक. म्हाजो जल्म म्हापसा जाला, म्हजें शिक्षण म्हापसा जालां आनी हांवें सगळें म्हापशेचे ह्या फाटी 60 वर्सांक सगळें म्हापशा कशें आहा तें पळयलां. हांव मुख्य आतां म्हापशा मार्केटाचेर उलयतां. आज आमी हांगा प्रुडंटान म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा की आज म्हापसाचो मतदार राजा ह्या संदर्भान हांव उलयतां. हांव राजा असो उलयतां आज हांव. आनी म्हाका अशें दिसता की म्हापशाचें मार्केट आहा पळय तें पुर्तुगेज टायमार तेन्ना बांदलेलें पळय तेन्ना इतकें सुसज्ज आसलें आनी इतकें तें बरें आसलें. म्हणल्यार आज पळोवंक गेल्यार तेजी अशी दुर्दशा जाल्ली आसा की हेका सगळ्यांक कारणीभूत कोण अशें हांव विचार करता सदींच. जाल्यार दिसता कितें हे जे कावन्सिलर निवडून येता पळय ते कावन्सिलर आपलें काम सारकें करिना आनी तितून सांगतात कितें ते रेजोल्युशनां घेतना कितें सांगतात की 50% जावं 70% हांगा म्हापशेचे लोकांकूच आमी स्थायीक करतले, तांकांच हांगा धंदो करपाक आमी वाव दितले. पण पळोवंक गेल्यार कितें जालां, आज म्हापशाची बाजारपेठ आसा पळय आनी म्हापशाची सगळीं दुकानां आसा पळय ह्या मार्केटान जवळ जवळ 1300च्या वयर दुकानां आसा. पयलीं थोडी दुकानां आसली आनी आज डेव्हलपमेंट म्हापशाचें मार्केटाचें हेंच्यांनी केलां पळय तें अनप्लॅन केल्लें आसा डेव्हलपमेंट. मदींच हेंच्यांनी कितें केलें, एक मास्टर प्लॅन हाडलो म्हापशा मार्केटाक लागून आनी तितून सांगलें कितें फुलाचें मार्केट आसा पळय तें आमी डिमॉलिश करतले. मातसो बोवाळ जालो, सगळ्यांनी मिटींग घेतली, हें जालें आनी डिबेट जाली. मागीर तांकां तो प्लॅन फाटीं उडोवचो पडलो. आमी तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलें. फुलाचें मार्केट आहा पळय तें आमचें आदलें एक एंटीक कशें कितें तरी ओळख आसा. लोक हांगा मुद्दम येता म्हापशा बाजारांत ती पळोवपाक. आनी आज इतके इश्यू आसा, आमी तांकां मागता, आमचे मतदार जे आमचे निवडून येतात पळय तांकां तेंच्या प्रतिनिधी कडेन मागता की हितून मातशें लक्ष घाला. हितून आमी तुमकां खूब सजेशनां दिता. ही दुकानां पळय आसा ही सर्रास लोकांनी भाड्याक दिल्लीं आसा. म्युन्सिपाल्टी खबर आसा ही सगळीं दुकानां भाड्याक आसा म्हणून, म्हणजे म्युन्सिपाल्टी तेंचेर एक्शन घेयना. कित्या खातीर एक्शन घेयना? कित्याक सांग, ह्या कावन्सिलरांक सगळें हितून कितें तरी आसतलें बरें वायट म्हणून ते तेंच्या वाटेक वचनात. आनी कोण तर मातशें फुटपाथ येयला हें केला तांकां हार्ट करता. आज टावन वेंडिंग एक्ट येयला, टावन वेंडिंग कमिटी केल्या म्हापसा म्युन्सिपाल्टीन 2013 टावन वेंडिंग कमिटी केल्या. ती टावन वेंडिंग कमिटी फंक्शनूच जायना. ही टावन वेंडिंग कमिटीन इतके पावर दिल्ले आसा की वेंडरांक सगळे डिस्प्लेस करपाचे, म्हणजे सारकें तांकां व्यवस्थीत बसोवपाचें. कितकी पळय होल्डिंग कॅपॅसिटी आसा पळय म्युन्सिपल मार्केटाची ती होल्डिंग कॅपॅसिटी प्रमाणे वेंडिंग कार्ड दिवपाची. आमी तांकां सांगता तुमी बाबा वेंडिंग कार्ड तांकां कित्याक दिना? मदींच कोण तरी उठ्ठा, मार्केट कमिटीचो अध्यक्ष उठ्ठा, आपूण ताका आयडेंटिटी कार्ड दिलें म्हणटा. हें इल्लिगल चलता. जेन्ना हांव मागता की आमच्या हांगासलो जो निवडून येता पळय आमदार तिणें तितून लक्ष घालचें. नमस्कार, माझे नाव राजसिंह राणे. हांव म्हापसा म्युन्सिपाल्टीचो नगरसेवक तसोच उत्तर गोवा भारतीय जनता पार्टीचो उपाध्यक्ष. म्हापसा मार्केटाचेर उलयतना बरोबर आसा, एक सुंदर अशें मार्केट, युनीक मार्केट म्हणून आमच्या म्हापशाची ख्याती आसा. अख्ख्या गोंयभर ह्या मार्केटाची स्पेशलिटी आसा आनी शुक्रारचो बाजार म्हणजे सगळ्यात फेमस बाजार. पुर्तुगीज टायमा वयले मार्केट ते 50 वर्सां वयर जावन गेले, वेल प्लॅन्ड असले. पूण एक लक्षात घेवपाक जाय, जेन्ना हे मार्केट जालें पुर्तुगीज टायमार तेन्ना गोंयचें पॉप्युलेशन 5 लाख आसलें फक्त. आज गोंयचें पॉप्युलेशन 15 लाख क्रॉस जाल्लेलें आहा. आनी हें अशें मार्केट आसा
जे म्हापशा पुरती नसून बार्देश तालुक्या पुरती नसून हे केटर करता सायटीकचो आमचो पेडणे तालुका, बिचोले तालुका, सत्तरी तालुका प्लस सरावंडिंग सिंधुदुर्ग एरिया हे सगळे ह्या मार्केटाक येतात. वेळोवेळी सकाळच्यो जर नुस्त्याच्यो गाडयो म्हणत किंवा भाजी फळां हे घेवन हे सगळे म्हापशा मार्केटान येता. तेका लागून त्या मार्केटाचेर तो जाग्या प्रमाणे त्याचेर खूब लोड आयिल्लो आसा. नो गोष्ट प्रयत्न वेळोवेळी चल्लेलो आसा की ते जाता त्या पर्यंत डिकंजेस्ट करचें म्हणून मार्केट जाल्लेलें आहा काही प्रमाणात. आयज थंय एक सुसज्ज अशें फीश मार्केट जाल्लेलें आसा जेणे करून जी सगळी फिशर वुमन्स आणि जे चिकन स्टॉल्स आहा ते एकी कडेन आयिल्लेले आसा. आयज वेजिटेबल मार्केट जाल्लेलें आसा. वेजिटेबल मार्केट काही प्रमाणात ते कमी पडटा कित्याक लोकसंख्या इतकी वाडलेली आहा. ह्या मार्केटाक लोक येणारे, विकणारे लोक येणारे, बाकीचे आपापले काही सामान घेवन येणारे हांगाच लागचेच न्हय तर सरावंडिंग एरियाचे, ताका लागून लोड खूब येता म्हणून ते कमी पडटा. पूण खंय ना खंय तरी प्रयत्न वेळोवेळी चल्लेलो आहा हे डिकन्जेस्ट जावचे. सो प्रयत्न चालू आसा पूण तो प्रयत्न ॲट पेस ऑफ टायम म्हणजे ताणें म्हणटाना म्हटलं की 5 लाख असले आयज 15 लाख पॉप्युलेशन आसा. ऑब्वियसली हांव म्हाज्या ल्हानपणा पासून बाजार जर खंय करूंक जाता शुक्रारचो बाजार किंवा म्हापशाचो बाजार. आयज शुक्रारचो बाजार म्हणून म्हाका दिसना उरोंक ना, तो 7 डेजूय बाजार चलता. तुमी हाजेर कितें म्हणटाल, तुमचो कितें विचार आसा? हांव रंजन पत्रे, वार्ड नंबर 1 म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील हांगा रावता. मतदार राजा हे 2 शब्द वाचना फुडें मनाक धादसपण जालें. पूण आमी बहुमूल्य मत आमच्या पॉलिटिशियनाक दिता आनी ते पॉलिटिशियन तेचो गैरवापर करतात अशें म्हाका दिसता. आतां आमच्या कावन्सिलरान म्हटलें आमी प्रयत्न करता. हो प्रयत्न 5 वर्सांनी जावंक जाय कित्याक तुमचें नांव थंयसर येवंक जाय. आतां फीश मार्केट बांदलें, भाजयेचें मार्केट बांदलें, खऱ्यांनीच खूश जालें. पूण एक गोश्ट म्हाका दिसता, जेन्ना हांव फीश मार्केटान नुस्त्याच्या मार्केटान नुस्तें हाडूंक वयता आनी नुस्तें घेवन जेन्ना भायर सरता तेन्ना वाटेक कोण मेळ्ळो विचारता तूं नुस्तें घेवन बसलो कितें रे बाजारान. हो प्रश्न कित्याक विचारलो तेणें तर म्हाज्या आंगाक आनी कपड्यांक नुस्त्याचो वास येता. आनी एक गोश्ट भाजयेची सांगीन दिसता म्हाका. आतां भाजयेचें मार्केट प्रशस्त अशें आसा, खरेंच सुंदर मार्केट. पूण हे लोक भाजयेच्या मार्केटा भायर बसताले तेन्ना ते आसून एक 20-25 आसात. तांकां स्थलांतर केलें आनी भाजयेच्या मार्केटान व्हेले. ही गोश्ट बरी जाली. पूण आतां पळय 25च न्हय 60-70 लोक भाजयेच्या मार्केटा सभोवतणी बसतात आनी आपलो धंदो करतात. आमी जर त्या भाजयेवाल्यांक भितर मार्केटान व्हेले जाल्यार हे लोक खंयच्यान येयले? तांकां कोणी हाडले? तांकां परमिशन कोणी दिलें भायर बसोंक? आमकां थंय चलपाक वाट मेळना. ज्या जाग्यार आमी स्कुटरी पार्क करता त्या जाग्यार एक ल्हान ल्हान काशिनी घेवन एप्पल विकपाक बसतात. हे सगळ्यांनी पळयलां आसतलें. आमी जेन्ना आमचे स्कुटर थंय दवरुपाक वयता तेन्ना म्हणटा पात्रांव इधर नहीं लगाने का, आमरा धंदा चल रहा है. अशें कित्याक? तो जागो आमकां गाडयो दवरपाक, पार्किंग करपाक, तो जागो एप्पल विकपाक न्हू. तशेंच म्हापशेच्या मार्केटान, भाजयेच्या मार्केटान आनी एक उदाहरण दिता तुका. एक दीस हांव गेलो ओली मिरची हाडपाक. अर्दो किलो ओली मिर्ची दे रे बाबा. तो म्हणलो हमको कोंकणी नहीं आता. कितने दिनों से धंधा कर रहे हो तुम इस म्हापसा मार्केट में? 10 साल से. म्हाका हांसूंक येलें. हांवें म्हटलें मेल्या 10 वर्सां म्हापसा रावता आनी तुका कोंकणीचो एक शब्द उलोवपाक कळना. तो मातसो तेजें तोंड खऱ्यांनीच पळयण्या सारकें जालें. आबूज जालो तो, खूबच आबूज जालो. अश्यो ह्यो गोश्टी हांकां प्रोत्साहन कोण दिता आनी असल्या हितून आमचें उदरगतपणां जातली की ना हें राष्ट्रीय कारणांनी चिंतूंक जाय. मार्केटाचोच जुळून विशय इज पार्किंग. ओके, ताजेर मार्केटाचेर आनी बेसिकली पार्किंग ह्या विशयाचेर मागीर ताणें म्हटलें की ऑब्वियसली मायग्रंट इन्फ्लक्स परत हांगासर आयलो. म्हणटा पार्किंग ज्या जाग्यार करपाक जाय त्या जाग्यार कोण तरी बारीक वेंडर घेवन बसता. सो तो आपल्या पोटा पाण्या खातीर येता. सो अगेन वी आर कमिंग टू द सेम पॉयंट की ऑर्गनायज्ड कित्याक ना, कित्या खातीर जायना, ताजेर तुमचे विचार किंवा तुमचे सजेशन, सोल्युशन. हांव रोहन कवळेकर, म्हापसा नगरपालिकेत नगरसेवक आसा. ह्या मतदार राजा ह्या विशयाचेर म्हाजें मत मांडपाक हांव आसा. आतांच हो विशय जालो, बाब पत्रेन म्हटलें की मायग्रंट जे वेंडर्स आसा ते म्हापशान वाडत गेल्ले आसा. राजसिंग राणेन सांगल्या प्रमाणे जशें मार्केटाचें एक्सपान्शन जायत गेलें तशें वेंडर्स तांकां जागा दिसना फुडें वेंडर्स आपले म्हणजे सामान घेवन येवन बसूंक लागले. पण वेळोवेळी प्रत्येक कावन्सिलान, कारण हांव 2
म्हणजे फाटल्या 2005 नगरसेवक म्हणून निवडून आयलो तेन्ना पासून प्रत्येक वेळा आमी मार्केटान जे वेंडर्सांक ऑर्गनायज पार्क म्हणजे बसपाचे तांकां जागो दिता आनी जशें जशें वाडत गेले मागीर आमचे न्यू मार्केट आतां वेजिटेबल मार्केट जाले तेन्ना जे लोक आमचे म्हणजे प्रत्येक कडेन बसलेले तांकां आमी ऑर्गनायज करून एका जाग्यार हाडूंक ट्राय केली आनी आमकां अशें दिसून आयलें की हे लोक त्या जागेन पावनासले म्हणजे जी 2000 हे वेजिटेबल मार्केटाचे पायाभरणी 2004 केल्ली जेन्ना काँग्रेसचें सरकार आसलें आनी तेका जावपाक जवळ जवळ 10-12 वर्सां लागली म्हणजे तें प्लॅनिंग जाल्लें तें 2000 त्या टायमा वयले वेजिटेबल वेंडर्सांचो विचार करून जाल्लें पण आतां हें मार्केट खरेंच म्हणजे म्हाज्या हिशोबान ते इतली वर्सां वचना फुडें वेंडर्सूय वाडले आनी तेजी जागा कमी जाली म्हणून त्या खातीर थोड्यांक म्हणजे म्हाका हांवूय जेन्ना मार्केटान वयता तेन्ना म्हाका अशें दिसता की हें मार्केट अपुरें पडलां आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे पार्किंग जी आमी पयलीं मार्केटान म्हणजे आमी ह्या फावटी ह्या कावन्सिलान प्रत्येक कडेन आमी गेटी घातल्यो जेणे करून खंयची 2 व्हिलर मार्केटान वचची ना आमी म्हापसा मतदारसंघ हेचो विचार केल्यार पार्किंगाची समस्या आसात हांगाच न्हू प्रत्येक गोंयांत सगळे कडेन पार्किंगाची समस्या आसा पण आमचो पार्किंगाचो जो मार्केटाक लागून जो मल्टीपर्पज पार्किंग जो आमचो प्रोजेक्ट आहा तो जायना फुडें म्हाका दिसता पार्किंगाची समस्या सोडतली आनी मार्केटान जे पार्किंग आमी म्हणजे मार्केटा सरभोंवतणी जे पार्किंग जाता त्या पार्किंगाचेर आमचे थोडे शॉप ओनर्स आहात शॉप म्हणजे होल्डर्स आहात ते आपल्यो गाडयो येवन सबंदीस लायतात आनी पार्किंगाचो फ्लो स्टॉप जाता म्हाका दिसता हो इशू आहा तो आमी वेळोन वेळी सोडयतले आनी जो मल्टीपर्पज पार्किंग बीन जायना फुडें हो इशू सोडटलो. ओके आणि एक गजाल मे यू कॅन रिस्पॉन्ड जे प्लॅनिंग जाता तांच्यांनी म्हटलें प्लॅनिंग जाल्लें ते वेगळ्या डेटा घेवन स्टॅटिस्टिक्स घेवन ते बाय द टायम जालें तो पर्यंत डायनॅमिक्स चेंज जाले जॉग्राफी चेंज जाली स्टॅटिस्टिक्स चेंज जाले अशें कित्याक जाता आनी परत फुडल्या 5 वर्सांनी मे बी जेन्ना आमी मेळटले मतदार राजान हांव किंवा आनी कोण तरी हो कार्यक्रम घेवन येतलो तेन्ना परत आमी होच इशू उलयतले काय की बाबा तेन्ना तें अशें जाल्लें मागीर हें जालें सो स्टॅटिस्टिकली डेटा चेंज जायत रावतलो वाडत रावतली ही संख्या पण तेजेर खंय कितें करूं येता सोल्युशन तांच्यांनी म्हटलें की पाक्यां वेळोवेळी प्रयत्न करतात ते पण ते प्रयत्न कमी पडटा काय. हांव सुदेश तिवरेकर म्हापसा पिपल्स युनियन वायस प्रेसिडेंट आनी म्हापसा मार्केटान वेपारी मुख्य म्हणजे हांव नागरिकूय आसा. आतां म्हापसा मार्केट म्हणना फुडें बाब रासिंग राणे रोहन कवळेकर उलयलो आनी तेजेर पयल्यान पयलें उलयता आसतना जवाहर शेट्टी हेंच्यांनी मातशें कितें आपले 2 शब्द मांडले की वेंडर्स हे कशें आसपाक जाय कितें आसपाक जाय. म्हाजो एकूच मुद्दो आसा मार्केटची व्याख्या कितें मार्केट कशें आसचें मार्केटान वेंडर्स खंय आसचे व्यापारी कशे आसचे कशा पद्दतीन आसचे. आतां पार्किंगचो प्रश्न हो मागीर घेवया आमी. सादी सोपी गोश्ट आसा प्रत्येक आमदाराक त्याच्या नंतर मागीर म्युन्सिपाल्टी येयली म्हणजे म्युन्सिपाल्टीचो नगराध्यक्ष किंवा मागीर नगरसेवक म्हणया आमी हेंकां आपल्या गांवाची क्षमता पयली खबर आसपाक जाय. आतांच म्हटल्यार रासिंग राणे हेंच्यांनी आतां ते न्यूली इलेक्ट जावन येयल्या ते तशें आमचे म्हापशेचे नागरिकूय आसा तांकां जाय ती म्हायती आसा म्हापशेची पण हांव म्हणटा तुमची मर्यादा तुमी पळया आनी त्या प्रमाणे तुमी वेंडर्स आसा किंवा आनी इतर ज्यो गोश्टी आहा त्यो हाताळा. मर्यादा पळयनासतना तुमी कोणाकूय म्हापसा मार्केटान यो म्हणून सांगतले आनी तुमी खंय जाय थंय बसा म्हणून सांगतले त्यामुळे मार्केटान वेंडर्स वाडत वयतले. आतां नेमके जितके वाडटा तितके तुमी तांकां खंय म्हणून अकोमोडेट करतले हो व्हडलो प्रश्न आसा. कितकी वर्सांच जाली हांव पळयतां हांव जवळ जवळ 30 वर्सां वेव्हारान आसा हांव दुकानूय सांबाळटा. ह्या वेंडर्साक लागून मार्केटचे जितके म्हण शॉप ओनर्स आसा हे सगळ्यांची परिस्थिती एकदम बिकट जाल्लेली आसा. कारण पयलीं जेन्ना एक
कस्टमर एक अमुकूच मनशा कडेन अमुकूच डिलरा कडेन म्हणून समज एका शॉपकिपरा कडेन वयतलो, एक शिंदे म्हण, कोण तिवरेकर म्हण, कोण शिरोडकर म्हण, कपड्याचें दुकान म्हण किंवा आयदनाचें दुकान म्हण किंवा इतर गोष्टी, जाल्यार ताका वचपाक आपली स्कूटर घेवन किंवा गाडी घेवन वचोंक मेळटालें. आयज परिस्थिती त्याच्या उलट जाल्लेली आसा. तो म्हणटा म्हज्या कडेन कस्टमर येवपी, सुदेश तुज्या कडेन म्हाका येवपाकूच वाटूच ना मरे, हांव तुजे कडेन कसो येवं. ही परिस्थिती आयज जाल्लेली आसा. आतां हांव तेजेर चड उलयना. मर्यादा हो शब्दय वापरला, हेजेर सगळ्यांनी लक्ष घेवचें. शेवटी मर्यादा काउंट जाता. ही आमच्या पयलीं म्हणजे आमच्या MLAन पयलीं ना, त्यामुळे ही सगळी वाट लागलेली आसा. आणि MLAच्या अंडर मागीर कावन्सील येता. कावन्सील आणि MLA हेंचे साठे लोटे असता आणि त्यामुळे सगळ्यो गोष्टी बिगडत गेल्या. हेंच्यांनी विजन म्हणटा ते ठेयलेच ना. थँक्यू. हांगासर मदींच कोणें मुद्दो मांडलो की जेंचे शॉप्स आसा ते गाडी पार्क करता रस्त्यार. न्ही, आय जस्ट वॉन्ट टू मेक अ पॉयंट. आणि ताच्या भायर वेंडर्स म्हणटा की बारीक बारीक वेंडर्स आसा ते रस्त्यार येता. सो इट्स सेम स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे, बट खंय तरी ताजेर प्लॅनिंग जावपाक जाय आनी हें जावपाक जाय. युअर कमेंट्स. म्हजें नांव महाबळेश्वर तोरसकर. हांव म्हापशेचो एक नागरीक आनी हांव खूब तुमचेर आभारी आसा की म्हाका मतदार संघान उलोवपाक चान्स मेळ्ळा म्हणून. आतां एक जे आमी इलेक्शन म्हणटा आनी एक तुमचे कडेन राजनिती येता, तुमचे कडेन पावर येता, तो एक खूब हाय लेवल की तो स्कूल लेवल एक CR न्हू कॉलेजीचो ना एक स्कुलाचो CR न्हू. थंय तुमी म्हणू शकना आमी प्लॅनिंग केलें प्रत्येक फावटी आनी प्रत्येक फावटी आमचें प्लॅनिंग चुकलें, स्ट्रॅटेजी चुकले. तुमचे कडेन इतलो पावर आसता की तो फूल गोंय ना एक म्हापशा तो तुमी हँडल करप, तेज्या खातीर तुमी सामकें प्लॅनिंग करप. आतां ते म्हणटात कशें की 2004 तुमी म्हापसा मार्केटाक केले, मागीर वाडले, आमचें प्लॅनिंग चुकलें. मात तुमकां सपोज तर खबर आशिल्लें की इतके आतां तेंच्यांनी म्हटलें की 5 लाखासून 15 लाख जाले, तुमकां एप्रॉक्स कळटा बाबा इतक्या पर्संटेजीर की मार्केट वाडटा, मार्केटान लोक येता सुबेज, तेज्या प्रमाणे तुमची स्टडी टोटल फेल. मागीर परत ते म्हणटात आमी ट्राय करता. मात आमी अशें म्हापशान जेन्ना भितर सरता तेन्ना आमकां हे नजर मारता, आमकां दिसत ना की बाबा हेंचें कितें ट्राय चल्लां म्हणून. प्रत्येक फावटी हे 4 टर्म्साक आमचो टेंडर घालता आपलो आनी मागीर जशें ते इलेक्शन सोंपपाक गेले आमी टेंडर घातला परत निवडून हाडा, परत मागीर आमी ते करतले. म्हणजे कितें म्हणजे म्हापशे लोक जे आसा तांकां फटयत रावप प्रत्येक फावटी, म्हणजे कांयच कळना कितें करतले ते. म्हणजे प्लॅनिंग आसा आमी करतले करतले करतले, म्हणजे जो कोण पावरान आसा तो करतले म्हणूं शकना. बाबा आमी करून दाखयता. तुमचे कडेन सरकार तुमचो आसा, हांगर वयरूय सरकार तुमचो आसा, तुमकां रोख कोण लायता? तुमी फूल हितून करूंक जाय न्हू. सो थंय तुमचें सामकें चुकलेलें आसा काय दिसता म्हाका, हे सरकाराचें नाल्यार तरी हे म्युन्सिपाल्टीचें. आनी देर इज समथींग नोन एज मॅनेजमेंट. तूं मॅनेजमेंट आसा पळय ती कमिटी तुमी सामकें मॅनेज करूं शकता. कितें जावं, पार्किंग जावं ते कोणाक वेंडर आसा तेंचे कडसून तुमी तर टॅक्स घेता जाल्यार तांकां तुमी एक वॉर्निंग दिवं शकता, एक रूल एंड रेगुलेशन आसूं शकता. बाबा ही लायन तुमकां ही लायन काडा, इतलेच हांगर बसा, ती तुमी क्रॉस करूं शकना. सपोज न्यू कोण येवंक शकता जाल्यार ताका स्पेशल क्रायटेरिया आसूंक जाय. कोणी येयलो कोणी खंय बसलो तशें जावं शकना. ओके, मर्यादा हो शब्द म्हटलेलो ताजेरूच तांच्यांनी भाश्य केलें. आणि राजकारणात म्हणटा तो एश्युरन्सूच खूप जाता. आमी तरी मुद्द्यांचेरूच उलोवया. नमस्कार, मी रमेश गवास. मी प्रसिद्ध व्यापारी. माझं दुकान आहे म्हापशामध्ये. आणि मला आता तुम्ही बोलण्याबद्दल इथं चान्स दिल्याबद्दल मी तुमचं अभिनंदन करतो. सांगायचं म्हणजे का, म्हापसा मार्केट हे पहिल्यांदापासून प्रसिद्ध आहे आणि पोर्तुगीजांनी बांधलेलं आहे. आणि ते मार्केट असं होतं की कुठल्याही दुकानात प्रत्येकची वस्तू जायची तिथं मिळायची. भांड्याचे व्यापारी वेगळे, कडधान्याचे व्यापारी वेगळे, कपड्याचे व्यापारी वेगळे, भांगराचे व्यापारी वेगळे, अशा पद्धतीचे मार्केट. आणि त्यावेळी सुशागार आणि शांततेने सगळे आनंदाने सुखसोयी होते. आणि आता ही परिस्थिती जशी वाढत गेली तशी एवढी गंभीर झाली की प्रश्न हा कोणाला सुटेल की नाही हा प्रश्न मोठा गंभीर आहे. याच्यासाठी सांगायची परिस्थिती, ज्यावेळी जुने व्यापारी आणि त्यांची मुलं आज जे काय मार्केटामध्ये करतात आणि आज ते मार्केट त्यांना सोडून लॉसमध्ये आहे, धंदा नको आहे म्हणून परिस्थितीप्रमाणे भाड्याने देतात. भाड्याने का देतात हा प्रश्न म्युन्सिपाल्टीचा आहे. पण परिस्थितीप्रमाणे माणूस जगतो याच्यावर विचार करण्यासाठी माझे 2 शब्द सांगण्याची इच्छा. आज मार्केटमध्ये अशी परिस्थिती आली, त्यावेळी म्हापसा मार्केटमध्ये कदंबा स्टँड ते फिश मार्केटमध्ये एवढी दुकानं होती प्रसिद्ध आणि आज मार्केट होते आणि सगळे व्यापारी व्यवस्थित होते. पण आज मार्केट वाढलं, व्यापारी वाढले, फळवाले वाढले
आणि पहिल्यांदा आमच्या कदंबा स्टँड ते म्हापसा सोसायटीमध्ये आमचं दुकान आहे, त्याच्यावर त्याच्या समोरच भाजीवाले बसायचे. त्यांच्याने भाजीवरचा त्रास होतो, भाजीवाले दादागिरी करता आणि करता, अशा कंप्लेंटी प्रत्येकाच्या असतात. त्याच्यामुळे म्युन्सिपाल्टीने आज भाजी मार्केट बांधले, फिश मार्केट बांधले. म्युन्सिपाल्टीने अभिनंदन करायचं बाबूसचं, म्हणजे त्याने खूप वाट केली, पण बाबूसकडे शिस्त नाही. बाबूसचे जे सल्लागार किंवा कार्यकर्ते आहे त्यांना शिस्ती, म्हणून ही परिस्थिती गंभीर झाली. आज परिस्थिती अशी गंभीर आहे, 30-40 वर्षी एक भाजीवाली म्हातारी काठी टेकून ती पाटली घेऊन येते, तर त्या पाटलीला मार्केट यार्डाने फैर भाजीवाले दुकान मिळालं नाही. ती काय म्हणते, साप देते, काय केलं हे बाबूस नाही म्हणा. असं बाबूसने साप घेऊ नये. आज भाजीवाले इथे बसते ते बटल्या. म्युन्सिपाल्टी करतं, म्युन्सिपाल्टीचे निरीक्षण चांगलं आहे. म्युन्सिपाल्टी मीटिंग झाल्यानंतर पेपरवर चांगली मारते, मी असं करतो तसं कर. म्युन्सिपाल्टीची गाडी घेऊन येतात, म्युन्सिपाल्टीचे कामगार आहेत अशी फेरी मारतात. कोणाचे आमची गाववाली जी आहे म्हापसेकरी आहे त्याची पाटली उकलते, मग लिंबू उकलते, केळी उकलते, 4 घालून जातात. सो तुम्ही म्हणता बरोबर इंटरेस्टिंग आहे. सगळे असं आपण शिस्त नाही. तुम्ही म्हणता की ऑब्वियसली मार्केट असल्या कारणान सगळे येवपाक सोदता, सगळ्यात व्यवहार करपाक सोदता, सगळ्यात धंदो करपाक सोदता, बट शिस्त ना. तो म्हणता विजन असा, बट जे सकयल आय विल कम बॅक टू यू इफ पॉसिबल, यू कॅन रिवर्ट, बट तुमचे रिमार्क्साचेर आसतले. नमस्कार, हांव नारायण राठोड, रिटायर्ड टीचर, माजी कावन्सिलर आणि पत्रकार. आता सगळ्यांचे व्ह्यूज तुम्ही ऐकले. म्हाका उगडास येता 1975 हांव कावन्सिलर आसलो, कितलेशे वर्सां पयलीं. काही जाणां तुमच्या पयलीं काही जाण जन्माक येवंक नासतले. तर त्या वेळार लोकसंख्या खरी कमी आसली, परंतु निवडून येयल्ले कावन्सील जे आसले ते म्हापशेच्या विकासा खातीर काम करपी आसले. आतां आमी बाजाराचेच म्हणटा, शुक्रारचो बाजार तेन्नाय आसलो, आतांय आसा. पण त्या वेळार आमी कितें करताले, स्वता कावन्सिलर आमी येताले, मार्केट इन्स्पेक्टराक वांगडा घेताले, मार्कींग करताले, अमके हांगा बसूंक जाय, भाजीवाले किंवा फळवाले हे सगळे मार्कींग करून दिताले आणि त्या प्रमाणे ते सगळे शिस्तीन बसताले. त्या वेळार आतां ज्यो स्कुटरी आसात तितक्यो स्कुटरी नासल्यो, तेन्ना फक्त सायकली आसल्यो. पण सायकली पार्क करपा खातीर सायकल स्टँड आसले आणि त्या स्टँडार 8 स्टँड जर आसा जायत 4-5 सायकली आसतल्यो, म्हणजे इतक्यो सुद्दां सायकली नासल्यो. आयज स्कुटरीची संख्या भरपूरच वाडल्या आणि ताका लागून पार्किंगचो प्रॉब्लेम जाता. जर म्युन्सिपाल्टीच्या मनान येत जाल्यार हे व्यवस्थित करूंक शकता आणि त्या खातीर थोडे त्रास घेवचे पडटले, कावन्सिलरांनी घेवचे पडटले, म्युन्सिपाल्टी ऑफिसरांनी घेवचे पडटले. आणि त्या वेळार गाडयो कमी असल्या कारणान प्रत्येक व्यापाऱ्याक ज्याच्या कडेन गाडयो खूब कमी आसल्यो तरी सुद्दां त्यो पार्किंग करपा खातीर स्पेशल स्टँड केल्लो. आयज तशें प्रोविजनच खंय ना. बाबा एक व्यापाऱ्यांक अमके कडेन जागो दवरला पार्किंग करपाक, बाजारान येणारे गिरायक आहा तेंच्या खातीर स्कुटरी अमके कडेन दवरपाक, अशें काय ना. येता तो आपल्या गावता थंय दवरता आनी एकदां अशी दवरता की स्कुटरी दवरलेल्या तेच्या फाटल्यान तूं आपली स्कुटर दवरता, म्हणजे ताका आपली स्कुटरी काडूंक मेळना अशी परिस्थिती आहा. ताका पळोवपाकय कोण ना. सरकार कडेन इतले पुलीस आसात, ट्रॅफिक पुलीस आसा, तेंच्यांनी ते कंट्रोल करूं येता, म्युन्सिपाल्टीन तांकां सांगून करूं येता, पण लक्ष कोण घालना. आनी खरें म्हटल्यार विजन ना. आतां जशी लोकसंख्या वाडत आसा, फुडले 50 वर्सांचें विजन दवरून आमचे लिडर सांगता आमी काम करतले म्हणून, पण ते विजन दवरून काम केल्लें दिसना. आनी त्या खातीर मनपूर्वक काम करणारे लोक जाय. आमचो आमदार कावन्सिलरांच्या सहकार्यान अनेक कामां करूंक सोदता, एक्सटेन्शन ऑफ मार्केट हे ते करता, परंतु विजन अशें जाय की ते बाबा ते मार्केट केले, एक्सटेन्शन ऑफ बस स्टँड केलो जायत जाल्यार ताका मार्केटा कडेन ते एप्रोचिंग आसतलें काय ना, व्यापाऱ्यांक म्हाल हाडपाक मेळटलो काय ना हेचोय विचार करूंक जाय. आतां अनेक गोष्टी म्हापशा मार्केटान करण्यासारक्यो आहात. तितूंतली एक म्हणजे आतांच आमच्या गांव सेणीन सांगलें की आमची लोकल बायलां जी येतात शेतकऱ्यांची भाजी, अळसाणे, तांदूळ जे आसात ते घेवन बसतात आणि खरोखर वायट दिसता. एखादो भायलो मनीस बिगर गोमंतक घे तांकां फोर्सान येता, तूं हांगासर उठ घे म्हातारे, आनी आयकून काळजाक इतलें वायट दिसता की हेंकां इतलो पावर दिलो कोणी काय म्हणून. आणि हे बाजारांत चलता ते बंद जावंक जाय आणि खरोखर आमचे लोकल लोक आहात तांकांच हांगा धंदो करूंक मेळचो. म्युन्सिपल रिप्रेझेंटेटिव्ह कडेन उलयतलो, पण ताच्या पयलीं म्हाका एक विशय आसा मार्केटाचो. परत दुसरो ऑब्वियसली इज इम्पॉर्टंट गार्बेज.
जेन्ना मार्केट म्हणटा तेन्ना गार्बेजूय तितकीच जाता. म्हणजे बाकीचे जनरल मतदारसंघात जेन्ना वता तेन्ना तांचीच गार्बेज आसता. हांगासर तुमी म्हटलें की सगळेच जाण येता, सगळेच आपलो व्यवसाय करपाक सोदता. सो त्या विशयान म्हाका फक्त तुमचे व्यू जाय आसले. एक आहा मार्केट, तेजेर आमी खूब उदयच्यान चर्चा केली. दुसरो आसा ऑब्वियसली मार्केटान जनरेट जाल्ले पार्किंगाचेरूय आमी उलयले. गार्बेज ह्या विशयाचेर तुमी थोडेशे. हांव दिलीप नाटेकर, म्हापशेचो नागरीक आनी म्हापशा मार्केटांतलो एक वेपारी. हें म्हापशा मार्केट जें आसा पळय हें वर्ल्ड फेमस आसा. आनी तें वर्ल्ड फेमस कोणें केलें तर ह्या आमच्या गोंयकारांनी. पयलीं सगळ्यान पयलीं म्हणजे जे लोक आमच्या गोंयान पीक काडटाले पळय त्या शुक्रारच्या मार्केटान येवन वेपार करताले. आनी म्हापशेचे आनी बार्देशांतले लोक न्हू, मडगांवचे बसून लोक आनी अजूनय येतात, ते अळसाणे बीन घेवन येतात. तशेंच महाराष्ट्रांतले बॉर्डरी वयले लोक येतात आनी तेंच्यांनी म्हापशा मार्केट केले. कुमार म्हण ते गाड्याचेर येताले, कोण मीठ घेवन येताले गांवठी, आनी तेंच्यांनी मार्केट केलें. आयज त्या लोकांक बसपाक मार्केटान हे नगरसेवक आनी हे अध्यक्ष दिवं शकता काय कितें? हे कॅपेबल आहा काय कितें? काय फक्त भायले लोक येता आनी भरता, भायले लोक येता आनी भरता, हेच उलयताले वर्सान वर्सांनी. आमी प्रोविजन करता. प्रोविजन कसले करता तुमी? भायल्यान बसोवपाचें प्रोविजन करता. म्हणून फीश मार्केट बांदलें, कोण आहा बार्देशकार भितून, कोण आहा आमचो मनीस भितून? सगळे भायले. तुजे वेजिटेबल मार्केट बांदलें, कोण आमचो आसा? गोंयकाराक तुमी जाणट्यांक बसोंक दितात. ज्या लोकांनी हे शुक्रारचें मार्केट घडयलें त्या लोकांक तुमी बसोंक दितात. पोर्तुगीजांनी बरें मार्केट बांदलें, पण मार्केट घडयलें आमच्या ह्या गोंयकारांनी. फक्त बार्देशचेच न्हू, मडगांवचे बसून लोक म्हणटा, वाळपयचे बसून लोक म्हणटा, खंयचे आसूं ते, ह्या लोकांनी मार्केट घडयलें.